सकड आमगेले सारस्वत लोकांक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज वृंदांक हे श्रावण मासा पर्व कालाचेर मिगेले एक हार्दिक नमस्कार शुभाशंसन। हे श्रावण मासो म्हण म्हळ्यार मस्त सकड व्रताक प्रामुख्य दिवत सल मास। हे श्रावण मासा भितर मस्त व्रत येतात। मंगळ गौरी व्रत आसच्या पुरो, नागरपंचमी व्रत आसच्या पुरो, 16 सोमारा व्रत आसच्या पुरो, तशी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत आसच्या पुरो, अशी वरमहालक्ष्मी व्रत हे सकड येवचे हे श्रावण मासा भितर। तातूंत भितर वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणले आमगेले समाजाचे स्त्री वर्गांक अति प्रामुख्य दावन आशिल्लें व्रत म्हणून दादले मनशांनी भाग दावेत नजवे म्हणून न्ही जाल्यार स्त्री वर्गांक विशेष प्रामुख्यता हे वरमहालक्ष्मी व्रता भितर आसा। हे वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणलें खंय देखून प्रारंभ जाता म्हणून म्हळ्यार पार्वतीन ईश्वरा लागीं एक कालाचेर प्रश्न केलेलो, सकड जनांक सौख्य मंगलदायक अरे ऐश्वर्य वृद्धी जावत तसलें, संपत्त वृद्धी जावत तसलें, मना भितर एक शांती समाधान आनी आमके चांग अभिवृद्ध जावत तसलें कसलें एक व्रत तरी सांगू का म्हणून प्रश्न करतना थंय परमेश्वरान सदाशिवान हे व्रताचे उल्लेख केलेले। हें व्रत प्रथमाचेर ते परमेश्वरान सांगले वरी कुंडिना म्हणलें एक गांवां भितर चारुमती म्हणलें एक नांवाचे सद्गृहिणी ब्राह्मण गृहिणीन हें व्रत केलेलें म्हणून कळून येता। ते कुंडिना नगर म्हणलें अति श्रीमंत नगर, कितले तांय श्रीमंत म्हणून म्हळ्यार ताजे घरा दोर तांय भांगरा नाशिल्लें, भांगरा लेप नाशिल्लें, तसल ते कुंडिना नगरा भितर चिकेक दुर्बळपणारी ही चारुमती म्हणलें तिगेलें कुटुंब आसता। तिका एक रात्रीचेर साक्षात लक्ष्मीन तिगेल्या स्वप्ना भितर येवन श्रावण मासाचे पुनवे लागून आसचें खंयचे की शुक्राराक तूं म्हगेलें व्रत करी केलेलें मात्रान तुका सकड ऐश्वर्य वृद्धी जाता म्हणलें एक उल्लेख ते स्वप्ना भितर तिका दिसून येता। तशी तिणें तें खंयचे की स्वप्ना वृत्तांत तिगेल्या बामणाला सांगून सकडां सांगून खंयचें तें वरमहालक्ष्मी व्रत आसा तें तिणें प्रारंभ केलेलें म्हणून एक कथे भितर उल्लेख जावन आसता। हें व्रताची श्रावण मासा येवचें तांतूय पौर्णमे उपांत भार्गवे म्हणून म्हळ्यार पुनवे लागून आसचें शुक्रार हें व्रत करता। तें शुक्रार एक पण दुनीचें येता, एक पण पुनवे दिवसूची शुक्रार येवचें आसता जाल्यार पुनवे लागिल्ले शुक्रारा हें व्रत करता म्हणून सहज दोनी शुक्रार आमकां मेळटा। ते दिवस मध्यान्न कालार करचें आसलें तें व्रत हें वरमहालक्ष्मी व्रत। हे वरमहालक्ष्मी व्रताक एक विशेष कसं म्हणून म्हळ्यार स्त्री वर्गान बसून आचरण करता आसलें तें व्रत ताका तांगेलें पुरोहित भटाक आणकी हें व्रत आचरण करता म्हणून आसा। हे व्रताक आमी कशी वायणां पूजा करता ती जशी हाका ना एक दारू म्हणून सांगिल्लो आसा। कोण हें व्रत करता तांणी तो दारू धारण करून घेवका। पुनरपी वैल वर्स व्रत करतना अशींची फुडलीं दार काडून नव दार बांदून घेवता तसलें एक संप्रदाय हें व्रतां भितर आसा। हें व्रत मध्यान्न काला समजावन करचें। हे व्रतांत विशेष कसं म्हळ्यार बाकी व्रत आसल्या वरी षोडशोपचारिकी अथवा कुंकुमार्चनकी हें सकड आसा आनी स्त्री वर्गान बसून करचें व्रतां भितर विशेष हाका मस्त नमुने भक्ष सकड निवेद्याक सांगिल्ली आसा ती। तातूंत पंचभक्ष आसच्या पुरो अथवा पंचकजाय आसच्या पुरो, विशेष मोदक परमान्न असल सकड निवेद्य हें व्रताक सांगिल्लें आसा। कलश दवरून घेवन ब्राह्मण द्वारा ताका सांगिल्लें कल्पोक्त पूजन करचे मुखांतर हें व्रत आचरण करता। हें व्रतां भितर विशेष कसं म्हळ्यार आमगेलो मनोकामना आमगेले खंयचे कश्ट आसा आमी ते सकड तें देवाल वरमहालक्ष्मी चरणकमलाचेर दवरलेली ती तेच केना निवारण करून दिता। ते कश्टान देखून आमकां ती उद्धार करता। पद्मासने पद्मकरे तिगेले वैभव कशी म्हणून म्हळ्यार पद्मासन जावन बशिल्लें तसलें तें हातां भितर पद्म धरलेलें तसलें ती वरमहालक्ष्मी थंय येता। वरमहालक्ष्मी आमकां वर दितली ती लक्ष्मी
मस्त लक्ष्मी आसा, धान्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी अशें सकट आसलेली ही विशेष वरमहालक्ष्मी. आमकां वर दितल लक्ष्मी ती वरमहालक्ष्मी. तीण आमकां तें शतसिद्ध वर दिवनूच रावता. आमी करता आसतना तें भक्तीन श्रद्धेन कोणसा कडेन व्रत करता की तांकां तांगेले वांछीत म्हळ्यार तांणी कसल मागून घेता की तेंच केला ती पूर्ण करून दिता. घरां भितर आमकां संपत्त दिता. संपत्त म्हणले घर दुड्ड भांगर म्हूण न्ही, तेवूय आसा ताजे एक दैवीक संपत्त घरां भितर एक दैवीक वातावरण तशी ती आमकां अनुग्रह करून दिता. तशी व्रत जातरी देवाक निवेद्य दवतरी विशेष मंगळ आरती सकळ जावन घेवन खंयची आमी पूजन केलेलं दार आसता त्या दारांत विशेष करणारी 12 सुतान 12 ग्रंथी म्हळ्यार ताका 12 पवित्र गांठ येता. तो दार आमी पुजन दवरचें. आनी खंयचे बायल मनशान ते बैसून व्रत केलेलें की तिणें तें दारू देवाला प्रार्थना करून मागीर तो धारण करून घेवचें म्हणजे तो दार बांदून घेवचो. तो दारू वर्स पूर्ण तिगेले गळ्या आसूं का म्हणून काडूं ना तें. तसो तो दारू बांदिल तसो तो तिणें एक शिस्तबद्ध जीवन करून घेवन एक सात्विक जीवन करून घेवन प्रतिनित्य तरी तिणें देवाला मागल्यारी खंयचे ते वरमहालक्ष्मी जे मागिल आसा आमी ते आमकां ती वरमहालक्ष्मी खंडिताकय साध्य करून दिता. तथास्तु म्हणटा. तशी वयल वर्सय अशींच पुनरपीच वरमहालक्ष्मी येतना ते पुनवे लागीं शुक्रारा सांगला वरी थंय ते उपास आमी 9 दार दवरून त्या कलशाचेर पूजन करता. कलश दवरतना ताका अष्टदल की ताजे वयर तांदूळ दवरून की तशींच केन्ना ताका केळी कुर्ली की इत्यादीक तोरण इत्यादी करून घेवन एक मंटप निर्माण करून त्या मंटपाचेर कलश दवरून घेवन पूजन करचें. हे वरमहालक्ष्मी व्रताची पद्दती एक संप्रदाय. थंय पूजन करून 9 दारू ते कलशाचेर दवरून घेवन पुनरपी ताका आमी पूजन करचें. पूजन करून घेवन देवा आरतेन तरी दोनी हातान तो दारू काण घेवन देवाला मागचें. ताका सांगिल्लें तसो तें मंत्र सकट आसा ती तें सकट वैदीक सांगता ती अथवा तुमी जाल्यार कोरीत तें दारू दोनी हातान जुडसून आमी देवाला प्रार्थना करून तो 9 दारू बांदून घेवका. मागीर फुडलो दारू खंयचो आसा तो दारू विसर्जन करता. हें व्रत म्हळ्यार एक नमुने एक दीक्षेशे उणें म्हळ्यार एक 8 वर्स की अथवा एक 16 वर्स की अशें सकट हें व्रत करता. तरी व्रत करूं असाध्य जालेल्या पक्षाक खंयचेय एक कारणान ताजें उद्यापन करता. अशी हें वरमहालक्ष्मी व्रतांत कशी ते कुंडिना पट्टणा भितरी ते चारुमतीक ती ओलवल्या की आमी तरी एक सात्वीक मनान भक्तीन श्रद्धेन तिगेलें व्रत आचरण केलें मात्रान आमकांय जाल्यार ती ओलवता. ती आमी कसल मागून घेतलें आसा तें सकण आमकां सिद्ध करून दिता. प्रथम घरां भितरी सूख शांती समाधान आमकां मेळटा. तशी दोनीचे घरां भितर जावंक जालेलें धन धान्य संपत्त आमकां दिता. आमगे चेडवांक सकट चांग सद्विद्या सद्बुद्धी आमकां मेळची तशी ती आमकां प्रेरेपण करता. आमकां मार्गदर्शन करता. अशी हें विशेश वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणालें आमगेरांत भितरी सारस्वत लोकां भितरी मस्त उणें मस्त कडेन ना. खंय 100 घरां भितर एक 10 घर कडेन जाल्यार हें वरमहालक्ष्मी व्रत मेळचें चिक्के उणें व्रतां पैकी. जाल्यार खंय देवील देवस्थान आसता खंय एक लक्ष्मील देवस्थान आसता थंय सकट हें व्रत पूर्ण येयलें पद्दत आसा आतांय चलता आसता. कोणाक हें व्रत करूंक असाध्य जाता अथवा हें कोण व्रत हातांक काणगेनी तांणी तसल कडेन वचून जाल्यार थंय व्रत जावचे कडेन थंय जाल्यार देवा पांय पडयत. आमगेलें कसर की एक सेव आसा फूल की फल की थंय देवा पावो येता. केलो कडेन आमकां दारू अशी मेळची आसता. ते मेळ्ळे कडेन तो दारू तरी मेळता म्हूण जाल्यार तो दार तरी अशी आमी तिगेले उडगास करून बांदून घेवं. ताका कसर एक अड्डी ना. अशी सार्वजनीक जावन की अथवा एक देवालयां भितर करता आसतना ते व्रतान जाल्यार आमी भागी जावन तिगेले अनुग्रह प्राप्त करीत तिगेले चरणाक शरण येवं. अशी हें वरमहालक्ष्मी व्रत म्हळें आमगेल्या पयशी बेंगळूर मैसूर हासना हे कडेन तेकडेन गेल्यार प्रती घरकड म्हळ्यार हें व्रत चलता. तांकां तें विशेश थंय कसलें एक आमगेल्या वर एक विशेश अनवाळपण की
ಅಥವಾ नैवेद्यकी असं सकट संप्रदाय नसल्यारी त्यांनी जाल्यार तई भक्तीन श्रद्धेन हें व्रत आजी काही कोरनयल्यांची करता असतात. हे श्रावण मासा भितर तसल ते शुक्रारा समदावन तवळ सांगल्यावरी शुक्रारचे पुनवे समदावन तसल शुक्रार कंचस साधारण सर्वे सामान्य दुन्नी शुक्रार ते दुन्नी शुक्रार पुर तसल व्रत हे वरमहालक्ष्मी व्रत. श्रावण मासा भितर वरमहालक्ष्मी व्रत कोण सकड भक्तीन श्रद्धेन तिगेला आराधन करता की ते देवीला आमी कसं सकड मागून घेता की तिका आमी खंयचे रितीन शरण येता की तें वाक्य आमी मागून घेतले. खंडिताकय ती महालक्ष्मी आमकां सत्य कोण दिता. वरमहालक्ष्मी आमकां व्रत दिता म्हणलें तो कसलें एक संशय ना. व्रताचरणे भितर मनान करतना अथवा व्रत करचे मुखांतरकी अथवा कोण सकड व्रत जाता थंय वचून देवालया भितर जरी ते देवी सन्निधीनी कसं सकड मागून घेता की तांगेल सर्व मनसाभिश्ट ती वरमहालक्ष्मी पूर्ण कोण दिवो. आमगेल समाज आमगेल सारस्वत लोक उत्तरोत्तर वृद्धी दवो म्हणून सांगताची हे वरमहालक्ष्मी व्रता विशयांत म्हाका एक 2 उत्तर तुमगेले एद्रा दवरूंक हांव खूश पावता. म्हाका हें अवकाश कोन्न दिलेलें यूथ ऑफ GSB हांगेले आडळित वर्गाक हांव आभारी दावनस. आमगेले सगळे समाज उत्तरोत्तर ते वरमहालक्ष्मी अनुग्रहान करतना वृद्धी जावो म्हणून सांगताची सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. नमस्कार.